म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिसमस आयले म्हणटच सगळ्यांनी नवेंपण, काळजांत दादोसकाय उमाळून येता आनी घरांत, वाड्यांत, फिरगजेंत आनी सगळ्या संवसारारच संतोशाचीं लारां आमचे मदें आसात. आमच्या तडीक येवन मारतात आनी आमचे थंय नवेंपणान भरतात. देवाचो पूत कित्याक मनीस जालो म्हणलें सवाल साबार वर्सां जावन आमी विचारते आसा आनी ह्या सवालाक जापी आमी हर एकल्यांनी सोदून काडची गरज आसा. देव मनीस जालो मनशांक देवपणाक उबारच्याक. देव मनीस जालो आमकां नीज जावन देवाची रीत शिकोवच्याक. आमी आमचेच ताकी मस्त सुखी करता या पडता आनी तशें जाल्ल्यान आज संवसारार मरणाची संस्कृती वाडते आसा. थोड्यांच्या स्वार्थाक लागून आनी थोड्यांच्या निर्धाराक लागून झुजांची मोडां दिसपडते आमचे वयर उक्ते आसात. आतंक, भिरांत, खावजेणी, उद्वेग असल्या परिस्थितींत आमचो लोक जियेते आसा. ह्या काळ्या मोडांतल्यान एक उजवाडाचें किर्ण भुमीचेर पडते आसा आनी तें देवाचो शब्द मनीस जाल्लें हें किर्ण. आनी ह्या संवसारांत ताणें नवो उजवाड दिला. आमी बरयल्या त्या वांकड्या तेंगड्या गेऱ्यांचेर देव सारकें नीट बरोवंक शकता म्हणून दाखोवंक देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां उपसून दिलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचेर विश्वास दवरिल्ल्यांक बाचावी हाडच्याक. आनी देखून आज आमची अस्कतकाय पळयत आसतना आमी निराशी जावचे न्हय, हेरांची अस्कतकाय पळयत आसतनाय निराशी जावचे न्हय. ताच्या बदलाक देव सक्कट संगती बऱ्यो करूंक शकता आनी ताचो मोग करतल्यांक सर्व बऱ्याक पडाशें करता म्हणली विशेश पातयेणी आमच्या काळजांत जागोवंक आनी जोगोवन दवरूंक तो आयला. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हें नातालांचें फेस्त बोरवोसेचें फेस्त आनी ह्या जुबलेवाक तयाराय करचें फेस्त म्हणयेत. ह्याच डिसेंबराच्या 26 तारखेर पाप साहेब वातिकान सान पेद्रूच्या बाजिलिकाचो महान दारवटो उक्ते करून जुबलेवाचें वरास आराम करता. आनी आमी आमच्या दियेसेजींत 29 तारखेर बागेवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा कातेद्रलांत हें जुबलेवाचें वरास आराम करता. बोरवोशाचीं यात्रिकां म्हणलो विशय घेवन सगळें वर्सभर आमच्या फिरगजांनी विविध कार्यक्रमां आमी करूंक आनी सर मनशांतय बोरवोसो उपजोवंक हांव तुमकां उलो दितां. पापा पाम फ्रांसिसाचो उलो हो सर्व आमी आमच्या तळी पवित्र सभेंत जारयेक हाडूंक आमकां दिल्लो. जेजू क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बोरवोसो येवंकसच्या महिमे विशयान तो आमकां दाखोवन दिता आनी ती आतांच आमी भोगच्याक तो आमचे मदें जल्मोन येता. तर हें नातालांचें फेस्त खरेंच संतोशाचें फेस्त जावं दी. कश्टांत आसल्ल्यांक, दुखांत आसल्ल्यांक, अनाथांक, विधवींक, निराधाऱ्यांक आमी लागीं सरया. सुमयान तसल्यांक सोदलें, आमी तसल्यांक सोदया आनी आमच्या काळजांत संतोश उमाळून येवं दी. मनशाचें गन उखलून धरच्याक कितें सक्कड करूंक आमच्यान जाता गे तें आमी करया म्हूण सांगून तुमकां समेस्तांक एक बागी नातालांचें फेस्त आनी संतोश भरीत आनी फळदायक नवें वरास 2025 मागता. आमचो सोमी 2025 वर्सां आदीं जल्मल्लो आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत सदांनीच जल्मोन येवन आमकांच ताचे ब्रिस करून दी म्हणून आमी ताचे कडेन मागया. हॅपी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर.